अटक केला ताचेर कितें अपडेट आसा? कितें जालें? काल सर 40 जाणांक सर अटक केला गॅमलिंग प्रकरणात. ताचेर कितें सर अपडेट केलं म्हणजे आम्ही म्हणजे फाटल्या साधारणशे 2-3 वर्सां पयलें आम्ही गॅमलिंग हो प्रकार आसतना काणकोणांत सामको बंद जावचो. ज्या गॅमलिंगामुळे हांवें पळयलें की अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त जाले हे पयलें आसा आनी त्यामुळे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन दिल्ली. मागीर गेले 2 वर्सांक आमी साधारणशे 90% बंद आशिल्ले. आतां हें मध्येच खंयच्यान सुरू जालें कळना. मागीर म्हाजे म्हायतीनुसार कोण तरी कारवारचे कोण तरी आनी थोडेशे लोकल इन्वॉल्व जावन तरी केल्लें आनी हाजे स्ट्रिक्ट आमचे ताजे संदर्भात ते नजर आशिल्ली आनी त्यामुळे SP DYSP ह्या सगळ्या लोकांनी जे आसा ताजेर एक्शन घेतलें आसा. त्यामुळे ती एक्शन गरजेची आशिल्ली आनी ज्या तरेन गॅमलिंग जे आसा ते चलप जे आसा चलून लोकांचे संसार उद्ध्वस्त जाता ते पयले आसा. पॉलिटिकल लिंक कितें आसा? पॉलिटिकल लिंक कांय ना. पॉलिटिकल लिंक कांयच ना. तुम्ही इतले इन्स्ट्रक्शन पयली दिले तरी आसतना ही गजाल एक गजाल कशें आसा म्हणजे पयलीं कशें आसलें प्रत्येक गांवां जे सादे पत्त्यांनी बाकी गॅमलिंग जे चलताले म्हणजे इवन ते ल्हानशे ते हाजेर कंप्युटराचेर ते कॅसिनो वगैरे आसा ताजी सेंटर चलताली म्हाकाय खबर आशिल्लें आनी त्यामुळे ही सगळी बंद केली आमी हे आतांच एक खंय तरी सुरवात जालें आनी त्यामुळे ते सुद्दां आसतना लोकल न्ही भायले लोक येवन थोडे आनी लोकल थोडे इन्वॉल्व आशिल्ले आनी त्यामुळे कारवार आशिल्ले आनी एक लोकल भितर जंगलांक असो भितरले रिमोट एरियेक एक कोणाचें घर घेतलें आनी त्या घरांक ते चलयताले. ते हल्लीच 3-4 वर्सां पयलींच जालें. ते पुलिसांना खबर नाशिल्लें. ते पुलिसेक जेन्ना इंटिमेशन मेळ्ळें म्हाजे माहिती एक 5-6 दीस जालो आशिल्लो.